गोंयकारा खातीर उमेदीची बातमी. गेली कित्येक वर्सां गोंयकार मोठ्या उत्सुकतेन वाट पळयताले की नॅशनल गेम्स केन्ना जातल्यो, नॅशनल गेम्स केन्ना जातल्यो, नॅशनल गेम्स केन्ना जातल्यो. आज रितसर इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनान आमकां त्यांच्या एप्रुवलाचेर लेटर धाडिल्ले आसात आनी त्या संदर्भान 36th नॅशनल गेम्साची क्लोजिंग सेरेमनी जी सुरताक जावपाची आसा ऑन 12th ऑफ दीस मंथ ऑक्टोबर, तेजो फ्लॅग रिसीव करपा खातीर आमकां आज आमंत्रण आयिल्लें आसा. जे गोंयकार कितले वर्सां पासून ह्या गोष्टीची मोठ्या ताकतिकेन वाट पळयतले ती आज प्रतीक्षा सोंपिल्ली आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांचे खूब खूब आभार व्यक्त करतां. ज्या वेळाचेर हांवें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतलो, हांवें एक उच्चार केल्लो आशिल्लो की खंयच्याय परिस्थितीन नॅशनल गेम्स गोंयांत जातल्यो जातल्यो आनी जातल्यो. पूण ताजे खातीर डिसेंबर पर्यंत तुमी रावचे आनी डिसेंबर उपरांत आमी केदोय व्हडलो नॅशनल गेम्स जे आसूं किंवा आनी खंयचे एशियन गेम्स सुद्दां आमी होस्ट करपा खातीर गोंय सज्ज आसतलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तो दीस, उमेदीचो दीस आज परत एकदा उजवाडलेलो आसा. ही ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ती ऑपॉर्च्युनिटी आमकां हाता सकल्यान घालपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे डिपार्टमेंट आनी म्हजो एकंदरीत गोंय सरकार जो आसा तो परिपूर्ण योग्य तरेन ही नॅशनल गेम्स 37 नॅशनल गेम्स होस्ट करपाक आज आमी कटिबद्ध आसात. गोंयकारांचो मोग आनी तेंको आनी तुमचो सगळ्यांचो पत्रकार जनीन आमकां सहकार्य केल्ल्या तांच्या सगळ्यांचे हांव परत एकदा तुमचे आभार व्यक्त करतां. आनी ही खुशी जी आसा, जी आनंद जो आसा, हांवें गोंयच्या विधानसभेन असेंब्लीन सांगिल्लें आशिल्लें की नॅशनल गेम्स 2023 जातल्यो म्हणल्यार जातल्यो. फक्त आमकां म्हयनो थारोवपाचें आसा. गोंयचे मुख्यमंत्री आनी बाकीचे सगळे जे ऑफिशियल्स जे आसात तांकां विश्वासान घेवन ह्या सगळ्या नॅशनल गेम्साची आमी रुपरेशा आखतले. देव बरें.